Thank you. Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Sundar. Karbala, Rakalabra, Sundar, Karbala, Rakhanda, Sundar, Karbala, Jesus. Thank you, Lord. सर्व रीती चौडकळे सगळे जेजूच्या पवित्र नावाने यावेळेला बांधून घालता आम्ही सगळे खोटे सत्य प्रभाव हर एक आमच्या लाईफ प्रभाव चौडकळे तुझ्या पवित्र नावान यावेळेला ब्रेक करता समज तुझ्या पवित्र नावान आम्ही ब्रेक करता इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट संदर्भ करबा रुखल वर संदर्भ दग माइटी गॉड anoint us with your fire, Lord Jesus. Let your fire fall upon each and every one, Lord Jesus, who are connecting to us, Lord Jesus. Every instrument so if we are using, Lord Jesus, they will be cleansed by your precious blood, Lord Jesus. Mighty God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise you, Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify, mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Mighty God. Anoint us with your fire, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Jesus. I'll take your precious blood to each and every one, Lord Jesus, who are, Lord Jesus, attending this prayer, Lord Jesus. I'll take your precious blood upon them, Lord Jesus, and upon their family, upon their household. Everything will be cleansed by your precious blood, Lord Jesus. And every disturbed spirit in their life, every disturbed spirit in the prayer will be defeated and disconnected right now in the name of Jesus. We bind all the powers of the darkness and nullify that power right now in the name of Jesus. We worship you, Lord Jesus. Shadambara, Karbala, Rukala, Sandara, Karbala, Rukala, Jesus. Sandara, Karbala, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Then prayer आम्ही आरंभ करूया. सगळे अडकळे पैसे सोने म्हणून आम्ही मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गिंचा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरदार जाता सरान जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेले आम बक्षिता जशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन. नमान मरी कृपेन भरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तू सदैवन सदैव पाळ जग शेंजेजो भगवंती मर्यादा चुमे माफिया खातीर विनंती कर तान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर देवान इसाया प्रवाद्याक देववाणी दिवन तो म्हणालो देवाची स्तुती करूंक आमी मुखार येचे म्हणून. देव सर्वेस्परा तूं म्हजो देव हांव तुका वाखणटा, हांव तुज्या नांवाची स्तुती करता कित्याक तुवें विचित्र कृत्यां केल्याय आनी सोर रितीच्यो बांदपास त्या संवसारांत तोच एकलो काडून उडयता. देखून ताची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवं आनी सर्व आमकां वायटांत अनवरांत पिडेशिरींत राखूंक आज आमकां प्रत्येक सावन जेजू आमचे संगत आसा. देखून सगळी आमची मागणी कितें तुमचें इंटेन्शन आसल्यार ह्या वेळार सोम्या मुखार दवरया आमी. मागया आमी एक स्टेफन म्हणलो दादलो मस्त पियोण्याक लागून मस्त कश्ट जाता आनी त्या कुटाम कश्ट जाता तांकां सुटका मेळचे खातीर मागया. तशेंच पिटर म्हणलो एकलो भाव गँग्रीन जावन दोनी पांय कुसोवन आसा ताका आस्पत्रेक वचूंक नाका घरांत ट्रीट करते आसा ताका सुटका मेळचे खातीर मागया. फ्लाविया म्हणल्याक भयणीक आमचे सर्व रितीचे चिकनगुन्यांतल्यान सुटका मेळचे खातीर आनी कोरोना वायरसांत कोण सगळे अटॅन आसात तांकां सगळ्यांक सुटका मेळचे खातीर आमी मागया. आनी जायते जाण आमचे कडेन मागोवंक सांगला आनी सगळ्यांक आमी त्या सर्वेस्पराच्या देवाच्या हाती आमी आज घालया. निकोलस म्हळ्यार भावाक ब्रेन ट्युमराक ताका बेन्नी पिंटो म्हळ्यार भयणीक ब्रेन ट्युमर आसा तिका सगळ्यांक जेजूच्या हातीन घालया. आनी एकली भयण सादारण 1 म्हयन्यांत कोमांत आसा विशेश तरान ब्रेन ट्युमर जावन कॅन्सर जावन वळवळटे आसा तिका सुटका मेळचे खातीर मागया. आनी एक दादलो सादारण 70 वर्सांचो मंदिरेर पडून बेड रिटर्न जाला कोमाक गेल्लो आसा ताकाय सर्व रितीन एडमीन म्हळ्यार भावाक आस्पत्रेंत एडमीट आसा ताकाय मागया. सगळे आमची मागणी आमचे विनवण्यो सम्या मुखार आमी दवरया आनी तुमचे सगळे मागण्या ह्या वेळार विशेष तरान देवाच्या हातीन घालून हे आरंभ आमी करया. देवाची स्तुती आमी करया, देवाक अर्गां दिया. तुमचे पर्सनल इंटेन्शन कोणें आमकां धाडल्यात त्यो सगळ्यो आमी ह्या वेळार जेजूक समर्पण करून दिता आनी ताच्या हर एकल्या गरजां खातीर ह्या मागण्यांत आमी मागता. तुमच्या गरजां खातीर आमी मागता. आनी सर जुलियट फर्नांडीस म्हळ्यार भयणी खातीर आमी मागता तिका संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर आनी सर रितीची पिडा आशिल्ल्या तेच्यान पयस वयच्या खातीर आमी मागता. आनी सर वायटाच्यो शक्त्यो पयस वचून ह्या स्तुतेंत आमी विशेष तरान आमी मागया.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Glory to God. यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। आओ हम सब मिलकर जय जयकार करेंगे सदा। आओ हम सब मिलकर जय जयकार करेंगे सदा। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। आओ हम सब मिलकर जय जयकार करेंगे सदा। आओ हम सब मिलकर जय जयकार करेंगे सदा। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु। देवाचे उतर जावन आसा सत आनी ताचे उतर जावन आसा मोवाप्रासी गोड म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक। तर हे उतर आमी परगट करूंक, उतर आमी काण घेवंक, ते मोवा भरलें उतर आमच्या जिवितांत काण घेवंक जाय। कृपा आदार ह्या प्रेज एंड वर्शिपा वेळार आमी मागया, देवाक समर्पण कर दिवया। हर एक आमच्यो गरजो मागण्यांत ह्या प्रेज एंड वर्शिपांत आमी समर्पण कर दिवया आनी देवाच्या आशिर्वादा धाराळ मापान आमच्या कुटुंबा वयर, आमच्या सगळ्या हितचिंतकाचे ह्या वेळार देवून येवं दी म्हणून मागया। सत्य वचन हो प्यारा वचन, मधुर है कितना यीशु वचन। सत्य वचन हो प्यारा वचन, मधुर है कितना यीशु वचन। आओ हम सब मिलकर उनकी वचन के साक्षी बनकर चले। आओ हम सब मिलकर उनके वचन के साक्षी बनकर चले, वचन के साक्षी बनकर चले। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। आओ हम सब मिलकर जय जयकार करेंगे सदा। आओ हम सब मिलकर जय जयकार करेंगे सदा। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु। पयसल्या गावाक तरी आमी देवाचे उतार आज परगट जाते आसा। जायतो लोक देवाचे उतार आयकता, जिनी परिवर्तन जाते आसा। देखून हे देवाचे संदेश, जेजूचो संदेश परगट करूंक सगळ्या संवसाराक वचच्या खातीर, लोकांक वेचून काडच्या खातीर देवा लागीं मागया, आमी जेजू कडेन मागया। देवाचे उतर सांगता पिकावळी आतेस्त आसा पूण वावराडी थोडेच। आज तुमी इतली जाणां जॉइन जाल्यात, तुमचे पैकी कोणाकी देव वेचून काडून दी। तुमचे पैकी सुवार्थेक तुमकां विशेष तरेन जेजू आयचे दिसा अभिषेक करून दी। तुमच्या भुरग्यांक तरी देव अभिषेक करून दी। ह्या वेळार आमी विशेष तरेन आमकांच देवाच्या सुवार्थे खातीर समर्पण कर दिवया आनी देवाचे विशेष अभिषेक आमचे देवून येवच्या खातीर ह्या वेळार आमी मागया। दूर दूर हम सारे चले, प्रभु का संदेश बांटते चले। दूर दूर हम सारे चले, प्रभु का संदेश बांटते चले। सारे जगत में एक ही नाम, यीशु के सिवा कोई नाम नहीं। सारे जगत में एक ही नाम, यीशु के सिवा कोई नाम नहीं। यीशु
यीशु के सिवा कोई नाम नहीं। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। यीशु हमें बुलाता है, आज हमें बुलाता है। आओ हम सब मिलकर जय जयकार करेंगे सदा। आओ हम सब मिलकर जय जयकार करेंगे सदा। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय जय हो प्रभु। Power of God will come upon you right now in the name of Jesus. Wherever you, the power of God will come upon you right now in the name of Jesus Christ. The anointing will flow upon you right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah. Praise the Lord, glory, 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 glory. Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. स्किन प्रॉब्लेम असले एकल्याची झोप पडटी आसा स्किन प्रॉब्लेम स्किन डिसीज खंय म्हणी एक्झिमा तसली कोरोजन असली कुडींत असल्यार खातीर असल्यार जेजू वेळार गूण करता क्लेम करा आनी मागा कोणाक आसा जाल्यार आनी सर ही कोणाकय आसा जाल्यार तुमी ह्या तिगडे तुमचे मॅसेज घाला ह्या वेळार विशेष तरान ही सगळी कर्जेची पिडा खातीची पिडा जेजू पुरा काडून उडयता ह्या वेळार विशेष तरान जेजूचे अभिषेक आमच्या स्किनाक आमच्या खातीक दिते आसा ह्या वेळार दग संदर्भ खरबर रखल बरं संदर्भ दग दग संदर्भ करबल रखल बरं दग दग चंद्र दग 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 मायथ्य नॉट ऑफ द होली स्पिरिट आलेले उरे रका चीज देवाची सकत देवाची काकोळतो आमकां विशेष तरान ह्या वेळार मेळटी आसा देखून आमी ह्या
प्रत्येक सण जेरुसलेमच्या न्हंयच्या तडीर आसले अनुभव आमी करया. ह्या वेळार हर एक वायटाच्यो शक्त्यो ह्या न्हंयतल्यान पाशार जाता आसतना तांचे सगळे पिडा शिडा घूण जाताली, बरी जाताली. आनी जायते फावटी जेजू त्या न्हंयतल्यान वेतालो, न्हंयत देवाचे उतर प्रसार करतना त्या न्हंयतल्यान पाशार जातालो. आनी ती जेरुसलेमाची न्हंय आज त्या न्हंयच्या तडीर आमी आसा, त्या न्हंयच्या तडीर आसा. जे कोण त्या न्हंयच्या भितर त्या उदका भितर म्हळ्यार अभिषेक एनॉयंटिंगा भितर सरता की ताचे ते असले हर एक पिडा शिडा ह्या वेळार गूण करता, जेजू आपडता. देखून एक्सपिरियन्स काण घ्या, तुमी खंय आसात थंय ह्या वेळार जेजू थंय एकठांय जाय. आनी की सडान साडू देवाचे एनॉयंटिंग तुमी जोन काण घ्या, पावर जोन काण घ्या. पुरे रका चंद्रभर खोरबलो रोखलो बरो दका चंद्रभर थँक यू लॉर्ड. Thank you Lord Jesus. Praise you Lord. Glory, 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 glory. Jagadam Chandra Karbala Rokalo Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Yeshua. Amen. Amen. Yeshua. Yeshua. सगळे आमचे सगळी पिडा शिडा बेचोली मागे या वेळार एकल्या कुडीन मस्त दूख आसा, पेन आसा, बॉडी पेन जेजू या वेळार काढते आसा, गांठी गांठीची दूख आसा, एकल्या कोणाकी मागते आसा, ही सगळी दूख या वेळार काढते आसा. जेजू आपडते आसा, त्या मनशाक आपडते आसा. रिसीव दिस मेसेज एंड क्लेम इट एंड प्रे फॉर दिस. आमेन. पुढे संदर्भ खरबल रोखलो Yeshua. 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 The mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon each and every one, Lord Jesus. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेडाई आराधना, आलाखंडला बाबा 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 आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ
आराधना जेजू आमचे सांगत आसा एकल्याचे खंयची पोटाचे कितें प्रॉब्लेम आसा इंटेस्टायनाचे जावंक पुरो आल्सर या कशें गॅस्ट्रीक जावंक पुरो या एसिडिटी जावंक पुरो असल्यास स्टमक पेन या जावंक पुरो असल्यास संगतीत हांव जेजू सुडको दिता एका व्यक्तीक जेजू अपोरते आसा इंटेस्टायनाचे प्रॉब्लेम कशें आसल्यार सगळे जेजू अपोरते आसा सुडको दिते आसा ह्या वेळार आनी एक कोणाकी मस्तू मोतीक बेजार आसा खंत आसा काळजांत आनी दूख बरोवन गेला ते दूख वचोन असले एका व्यक्तीक जेजू अपोरते आसा आनी सगळी काळजांतली मोतींतली दूख जेजू वेळार काडटे आसा ताचो मोग ताच्या काळजांनी दरड मापान वत्ते आसा ह्या वेळार जेजूचो मोग तुमी कोण आसा रिसीव करा ह्या वेळार जेजूचो मोग तो रिसीव करा आनी सगळे दूख तुमचे कितें दूख खडवळे आसा सगळे जेजू काडटे आसा आपोरते आसा एका व्यक्तीक ताका संदर्भ करबलो रखलो संदर्भ करबलो रखलो संदर्भ करबलो रखलो जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया आमचे डोळे पुरो दुःखाने भरले जाल्यार ह्या वेळार जेजू आमचे डोळे पुसता दुःखां पुसता आमची आनी सगळे आमकां ताच्या डोळ्याच्या मनखा बरी तो आमकां राखता सांबाळता जेजू तितले आमचे खैर काण घेता ह्या वेळार जेजू विशेष तरेन आमकां अभिषेक करते आसा देवाची खाकोळता आनी कृपा ह्या वेळार मागया विशेष तरेन बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे एल शेडाई आराधना एलोहीम आराधना अडोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शेडाई आराधना एलोहीम आराधना अडोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शेडाई आराधना एलोहीम आराधना अडोनाई आराधना यीशुआ आराधना एल शेडाई आराधना एलोहीम आराधना अडोनाई आराधना येशुवा आराधना कठीण दूख त्याला दूख येता काळजांतली दूख येता आणि असल्या एका व्यक्तीक जेजू गुण करते आसा आपोरते आसा काळजाच्या सगळ्या दुखीत हांव जेजू सुटका दिते आसा विशेष तरेन जेजू मोतीच्या पिडेन कश्ट जाल्या एकल्याक जेजू गुण करते आसा आपोरते आसा हिराराय बेजाराय खंत असली विशेष मोतीन करंदाय तेंच मागणे करूंक तिका जायना असले करंदाय मुखार येता असे बेजाराय मुखार येता जेजू कडेन संपूर्ण तरेन इन्वॉल्वमेंट जावंक जायना मागण्यान असले एका व्यक्तीक जेजू आपोरते आसा सोरतीची मोतीची सुडका दिते आसा मोतीक बेजाराय खंत सगळी काडते आसा जेजू अभिषेक करते आसा ह्या वेळार गुरेरका चंद्रबर करबलो रखला वरादा चंद्र जगदक चंद्रबर करबलो रखल जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी गुरेरका चंद्रबर करबलो रखल चंद्रबर करबलो आम्ही सगळी एका रितीर फाटकातावन आमी एका मरणाच्या रस्त्यार आमी आसा पुण्या मरणाच्या रस्त्यार तावन आमकां फाटी हाडच्या खातीर एकलो मात्र ता सत्यवंत जावन आसा ताचें नांव जावन आसा जेजू देखून आमकां बरें करता ह्या वेळार सर रितीची पिडा आशिल्ल्या गुण करता ह्या वेळार विशेष तरेन मागया तुमकां खंयचीय कसली पिडा आसा जाल्यार ह्या वेळार क्लेम करून मागा तुमकां सर रितीची सुटका ह्या वेळार ते जेजू दिता आतां व्हडते अभिषेक गुण करचे सकत जेजू तुमच्या कुडी भितर वाळटी आसा तुमकां आपोरते आसा अनुभव खरा ह्या वेळार गुरेरका चंद्रबर करबलो रखलो थँक यू फादर थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड प्रेज यू ग्लोरी माइटी गॉड हालेलुया मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया
एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, येशुवा आराधना, एल शेडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, येशुवा आराधना, एल शेडाय आराधना. Worship you Lord. Galakanda Lakanda Baba 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 Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua. Let's all worship the Jesus. El Shaddai Aradhana. Worship you Lord. Worship you Jesus. Khanda Khanda Baba 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 Baba. El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Adonai Aradhana, Yeshua. Every disturbance spirit in the name of Jesus, we bind and nullify that power right from the name of Jesus. Raka, 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 Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify, holy name, mighty God. I worship you, worship you, worship you. Jesus, upward Jesus, प्रत्येक ला upward Jesus, हर एक ला upward सुड़का दीजिए जो आवला, तुझे वो वर्त्य अभिषेक उस Jesus, हर एक ला नहीं जोले समय जो तो Jesus, तुझे पवित्र उस पेटे, हर एक ला जकाल जाने ले एक मोनानी, हर एक ला जतंजे छिपितान तंजे खुटपन तंजे करानी, तो उस पेटे लासनी समय Jesus, बुरे दगा चंदर पर खरबलो रखलो, दगा चंदर पर दगा mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, anoint them Lord Jesus, बुरा खादा पर दगा चंदर पर खरबलो, रखलो Praise the Lord, glory and mighty God. Shaddai Aradhana, Amen, amen. Elohim Aradhana, Jesus, thank you, Lord. Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana, El Shaddai Aradhana, Elohim Aradhana, Amen, amen. Adonai Aradhana, Yeshua Aradhana. Thank you, Jesus. Argan Jesus. महिमा दी अर्गान दिया कल संतान अर्गान दिया तुमचा उत्तराणी में अर्गान दिया असले अभिषेक देवान हमका दिल्ला करे अर्गान त्याची स्तुती करेला का अर्गान दिया उत्तराणी अर्गान दिया हालेलुया थैंक यू जीसस Worship you Lord, worship you. महिमा Worship your गबलम name, Lord Jesus. वंदन का वैभव का Thank you, Jesus. आराधन को Thank you, नमन Jesus. प्रणाम को ओगलस्तान धीजे को उत्साह दर्शन जाओ थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमका सगळ्यांक स्वागत करता त्याच्या उतर आम्ही आज ऐकूया आम्ही मस्त ऐकला सर्ग असा कोणा सामना तक्राने ऐकला आम्ही सर्गाविषयी ती ऐकला कोणाविषयी ती ऐकला म्हणून तसो अनुभव आम्ही दोघांनी या आम्ही कोणाय करू ना जावंक पुरो सर्गीचो अनुभवी आमकां जावना जावंक पुरो या कोणाचो अनुभवी आमकां जावना जावंक पुरो पूण आज देवाच्या उतरा प्रकार सर्ग आनी कोण कशें आसा देव ह्या विशयी जेजू कितें सांगता आमी
ह्या वेळार आयकुया थोडो वेळ. प्रेज लॉर्ड. मार्काचो वांजेल सांगता 9 अध्याय 40 आनी 8 वाक्या. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 48 अशें आमकां सांगता, तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तूं कुंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोडाच्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास, एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. देखून हांगा जेजू कन्फर्म करता यमकोण म्हणलें आसा म्हणून. यमकोण म्हणलें आसा. जेजू चिंत उतरां हें, तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कुंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोडाच्या उज्यान तुका उडोवचे प्रास, एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजान भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें म्हणटा. आनी यमकोडा विशयींत 2 संगती जेजू सांगता. यमकोडांत खावपी किडो केदीस मरना, कंवसो किडो पळय केदीस मरना, आनी जळतो उजो केदीस पालवना. 2 संगती उडास दवरीचे. यमकोडांत कंवसो किडो केदीस मरना, कित्याक तो उज्याचो तो किडो तो मरना, आनी थंय जळचो उजो केदीस पालवना. केदीस पालवना. 24 hours 365 days उजो जळती आसा, उजळती आसा. आनी यमकोडाचें विवरण जेजू दिता. यमकोड कशें आसा गी म्हणून, थंय खावपी किडो केदीस मरना आनी जळचो उजो केदीस पालवना. देखून आमी आज ही पुरा आमी खंयच्या तडीर आसा, यमकोडाच्या तडीर आसा गी ह्या सर्गीच्या देगेन आसा गी म्हणून आमकांच आमी इल्लेशे पळोवन काडून घेवचें बरें. आमी आज खंय आसा, कितें आसा, कशें आसा आमचें जिवीत. एक खाली एक देवाच्या उतरा प्रकार आमकांच एक पळय सकाळीं उठून आमी आरसा मुखार रावता न्हय, तेदळ आमचें स्वरूप आमी कशें आसा, दोळे कशें आसा, तोंड कशें आसा, न्हिदेंत उठ्ठान आमी कशें आसता म्हणून आमकां कळटा. तशेंच एक आरसो मात्र तुमच्या मुखार हांवें दवरचो यमकोडा विशयींत आनी सर्गा विशयींत. 2 उजे आसा. एक यमकोडाचो उजो आनी तो केदीस पालवना आनी मनशांक जळयता. आनी एक उजो आसा देवाचो उजो, तो मनशा मुखार येता, मनशाच्या जिवितांत येता, पूण मनीस जळना. मनीस जळना, भगार अनुभव जाता. एक उज्यांत यमकोडाचो अनुभव जाता, आनी एका उज्यांत सर्गीचो अनुभव जाता. आनी एक उजो कोलो पळया. निर्गमन पुस्तक 3 अध्याय 2 वाक्या. सर्वेस्पर मोइजे कडेन उलोवन म्हणटा, थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका झिलकुटामध्ये ताका दिश्टीक पडलो. देवाचो दूत जळत्या झिलकुटामध्ये देवदूत ताका दिश्टीक पडलो. आनी ते झिलकूट जळतालें पूण लासून वचनातलें. पळया, यमकोडाचो उजो जळती आसा पूण तांत पडल्यान की लासयता, उलपायता, तांकां लासयता, पूण हांगा जळता पूण लासना. जळता उजो जळता पूण मनशांक लासना. 2 उजे आसात. एक सर्गीचो उजो जे पवित्रत्व म्हणटा आमी, आनी एक यमकोडाचो उजो ह्या सैतान म्हणटा आमी. 2 संगती आमच्या मुखार देव दवरता. सर ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जेजू आमकां सांगता, जुवांचो वांजेल 15 अध्याय 18 वाक्या, जॉन चॅप्टर 15 वर्स 18 सांगता, संवसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयलें ताणें म्हजो द्वेष केला. जेजू सोयी ह्या संवसारान द्वेष केला. जेजू की संवसारांत आयिल्ल्या वेळार ताका निराकार केला. संवसारान ताका काण घेवना. जो कोण जेजूक वळखले तांणी मात्र काण गेला. अजून ह्या संवसारांत कितलेकी लोक आसा पूण जेजूक कोणी काण घेनात. बारी उणें जेजूक काण घेवचें. जेजूची खरी वळख जायते लोकांक ना अजुनी. थोड्यांक मात्र काण घेता. पळया, संवसार म्हजो द्वेष करता, तुमचो द्वेष करता. म्हजो आनी तुजो संवसार द्वेष करता जाल्यार कित्या खातीर द्वेष करता? जेजूकी ताणें द्वेष केला, जेजूकी ताणें इन्कार केला म्हणून उदास दवरा म्हणटा. पळया, संवसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयलें, आमी ह्या संवसाराक येवच्या की पयलें जेजू 2020 वर्सां पयलें ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी त्या दाळाय ह्या संवसारान जेजूक स्विकार करूना, जेजूक द्वेषित केला, जेजू कुर्सार मारूंक पळयला आनी म्हणून उदास दवरा. आमी जेजूच्या पाटलावदार वय जाल्यार संवसार आमकां मोग करिना. संवसार आमकां द्वेष करता. संवसार आमकां द्वेष करता. मातेवाचो वांजेल आमकां सांगता 20 आनी 7 अध्याय 50 आनी 2 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 52. आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले. मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले. जेजू जे फोंडांत जिवंतपण जाता आसतना, हालेलुयाच्या शनिवारा राती जेजू जिवंतपण जाताना देवाचे उतार सांगता, मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले. मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले.
आणि तांच्यान सगळे कोण पुनर्जिवंतपणाक राखोन आसले ते भायर आयले म्हणटात, फोंड उक्ते जाले. आतां आमी आनी एक असो दुसरो अर्थ काणगेचे जाल्यार आतां आमी न्हीज जावन आमी खंयच्या फोंडांत आसांव गी म्हणून आमी चिंतून पळयचे. खंयच्या फोंडांत आसांव आमी? द्वेश म्हणल्यार फोंडांत आसांव गी, अंकार म्हणल्यार फोंडांत आसांव गी, आनी ग्रेस्तकाय म्हणल्यार फोंडांत आसांव गी, या वडफोण म्हणल्यार फोंडांत आसांव गी, या पयशे आनी भांगर हाच्या फोंडांत आसांव गी, या आमकां जागो ते हे म्हणून जाग्याच्या फोंडांत आसांव गे आमी. हे पुरो फोंड एका लेखाचे फोंड आमच्या जिवितांत आमकां मेळचे. हे खंयच्या फोंडांत आमी आसांव म्हणून हाचेतून आमी भायर येवंक प्रयत्न करीचे. मेल्या उपरांत मेळचो फोंड दुसरो. आतां आमी आसचो हाच्या विवरण म्हळ्यार हाचे आनीक इल्लेशे डीपली आमी चिंतून गेल्यार हर एकले आमी खंयच्या न्ही खंयच्या फोंडांत आतांत आसांव आमी. क्रिस्तांच्या फोंडांत आसाय गे, अनवराच्या फोंडांत आसाय गे, निरासपणाच्या फोंडांत आसाय गे, तूं अंकाराच्या फोंडांत आसा गे, पयशांच्या गर्भान आसाय गे, या वडफण म्हणलें तुका आसा गे, व्हडल्या पोस्टार आसाय गे, हाच्या फोंडांत आसाय गे. खंयचो न्ही हे पुरा जेसूच्या मुखार आमी पळोवंक गेल्यार एक पुरा फोंड हलेले पुरा गतींत आमी आसांव म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां विवरण दिता. देखून हांवें चिंतीचे हांव खंयच्या फोंडांत आसा, ह्या फोंडांतल्यान हांवें पुनर्जिवंतपण जियेचें, एक नवें जिवीत जियोंक ह्या फोंडांतल्यान हांवें भायर येचें. कशें जेजू मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले म्हणटा. मातेवचो वंजेल 20:7 50 आणि 2 वाक्या ते म्हणटा आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले. जर खंयच्या जाग्यार म्हाका आनी तुका पुरला म्हण चिंतीचे ह्या संवसारांत, म्हाका आनी तुका मेल्या उपरांत न्ही, मेल्या उपरांत खंय पुरतात आमकां कांय फरक पडना ना. तूं खंय पुरल्यार कितें, मेल्या उपरांत कोण पळयता. देखून जिवंत आसतना हांवें आनी तूं खंयच्या फोंडांत म्हाका आनी तुका पुरला, हे संवसाराच्या आशा आकांक्षेंत म्हाका पुरला गे, ह्या वायट संवयांनी म्हाका पुरला गे, या बिडी सिगरेट या तंबाखू तूं पुरला गे, या सोऱ्याच्या आशेन म्हाका पुरला गे, खंयच्या ड्रग्साच्या आशेन म्हाका पुरला गे. हे पुरा एका रितीचे फोंड हाचेतावन भायर येचे म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. हाचेतावन तुवें भायर येचें. ख्रिस्तांत आसल्यार जेजू कडेन माग, ख्रिस्तांतावन भायर ये. रिणाच्या फोंडांत आसा जाल्यार रिणातावन भायर ये, भायर ये. देवा कडेन माग, देव तुका हर एक संगती दिता. मस्तपटी सांगचे आसा रीण फारीक करूंक जायना म्हणून. कितले जण रिणांत आसल्या रिणांत आसल्यान देवान तांकां भायर काडलां गता गे. कितले जाणांनी जीवगत करून प्रयत्न करतना देवान तांकां हांगातावन खंय थावन लोकांक दंड, ताच्या भुरग्यांक तांकां बरें केलां गता गे. देखून आज आमी चिंतीचे, एक कडी आमी नियाळ करीचे, हांव आनी तूं खंयच्या फोंडांत आसांव गे म्हणून. देखून देवाचें उतर सांगता मातेवचो वंजेल 10 20 आणि 8 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 10:28 सांगता, कुडीचो जीव काडतेल्यांक भिये नाका. तुजो कुडीचो जीव काडतेल्यांक कांयच भिये नाका. कांय करूंक शकना ते तुज्या कुडीचो जीव काडतेल्यांक भिये नाका. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकना. ते आत्म्याचे जीव काडूंक शकनात. आत्माक आपडूंक ते शकना. तुज्या कुडीक मारतात, तुजे जीव काडतात, पूण तुज्या आत्म्याक आपडूंक कोणीच शकनात म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकोंडाक नाश करूंक शकतल्याक मात्र तुमी भियेया. ही कूड आनी आमचो आत्मो दोनी यमकोंडाक नाश करूंक, यमकोंडाच्या कॅस्तीक लोटून सोडूंक अधिकार आसलो एकलोच तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. ताका मात्र तुमी भियेया, त्या देवाक मात्र तुमी भियेया. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्या कोणाक ह्या संवसारान भिये नाकात, ह्या कोविडाके भिये नाकात, आनी खंयच्याके भिये नाकात. कुडीचो जीव आज आसतलो, फाल्यां चलतलो. मगच्या भाव आनी भयणी, आमच्या कुडीचेर ह्या कोणाके अधिकार आसूंक पुरो, पूण आत्म्याचेर कोणाके अधिकार ना. आमचो आत्मो यमकडा लोटून घालचे अधिकार जेजूक मात्र आसा. मगच्या भाव आनी भयणी, ते सर्वेस्पर देवाक मात्र आसा आनी तांणी मात्र आमचेर फैसलो काणगेत. देखून हांगा अशें सांगता पळया, कोणाक पुरा सर्गींचे राज मेळना गे म्हणून, या कोणाक पुरा यमकोडाची गत पावस जाता गे म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आता एक लिस्ट करूया आमी कोण पुरा आसा ते तूं पुऱ्या. उगडपणाचो ग्रंथ 20:1 रेव्हेलेशन चॅप्टर 21:8 8वें वचन अशें आमकां सांगता. 8वें वचन, पूण भिवकुऱ्यांक वळ्या कोणाक मेळना? भिवकुऱ्यांक. भिवकुरे हे हर एका रितीन भिवचे, तांकां भिवचे, हांकां भिवचे, तांकां भिव. कोणाक आमी भाग्यचे म्हणना, कोणाक आमी भियेचे म्हणना. कित्याक भिवचे? आमी भियेचे एका देवाक, निसा देवाक मात्र. जो कोण भियेता ताका भिवकुऱ्याक पळया. एक भिवकुरो बेविश्वासी, विश्वासी ना, भावार्था ना, जेजूक विश्वासी ना, अन्य देवाची पुजा करता, थंय हांगा धांवता, कश्ट येताना तांच्या फाटल्यान पुरो धांवता. बेविश्वासी नसते मनीस, बरें करना नसते करून तांकां
खुनीगार म्हळ्यार काल मर्डर करतले मात्र नाही, जी कोण पळय अबॉर्शन करतात, या अबॉर्शनाक कोण सपोर्ट करतात, या अबॉर्शन करतले कोण वैज असतात, हे सगळे तांकां खुनीगारत, ते सगळे खुनीगारत. कित्याक एका म्हाका आनी तुका कोणी जिशी मारून केल्यार आमी धांवयेत, खंय पळापळ घेवयत, आनी कडेन धांवयेत, पूण एक भुरगें गर्भांतले भुरगें खंय धांवोंक पावना, ते इतलेशा जाग्यार ते आसता. खुनीगार कसो येता भितर वचून ताचे एक फिस्कान भायर काडटा, अबॉर्शन करून जिशी मारतात. आज कितल्या भुरग्यांक म्हज्या भावा आनी भयणी हे सगळे खुनीगार म्हूण सांगता. आणि व्याभिचारी कितलो लोक सडला, आज स्वालिंग कामी कितलो सडला. माट मंत्र करतले, एकले भावाक आनी एकलो बरो जाल्लो पावना, माट मंत्र कर, आनी कालें करना आसा. बॉम्बे पुजा म्हळ्यार जी कोण देवाक पयलो मान दिनासतना हरयाका वस्तूंक मान दिता जाल्यार ती एक बॉम्बे पुजा एका तराची बॉम्बेत पुजा म्हणटा असल्यांक. आणि फटकी रे फटीत मारच्यो, फटीत हरयेका रितीन फटी मारच्यो. फटी मारना जाल्यार दीस आराम बी जायना, फटी मारल्याशिवाय दीस बुडोवंकी बुडाना थोडे असो. फटी मारचे असले पुरा अंका सक्कणंकी उजान जळता तो गंध कसो सरोवर पाऊस जातलो, गंध कसो सरोवर पाऊस जातलो. मगच्या भवानी बहिणी कोणाक पुरा सर्गींचे राज मेळचे ना. भिवकुऱ्यांक, बेविश्वासांक, नसत्यांक, खुनीगारांक, व्यभिचाऱ्यांक, माटमंत्र करतल्यांक, बॉम्बे पुजा करतल्यांक, माटमंत्र बॉम्बे पुजा करतल्यांक आनी फडकिऱ्यांक हांकां सगळ्यांकी उजान जलता तो गंध कसो सरोवर पावस जातलो. पळया कोणाक सर्गींचे राज नांगी म्हणटा. जर असले संगती आमी आज मागजे, मस्त मागजे असल्या संगतीन असल्या लोकांक भायर करचे खातीर आमी देवा कडेन मागजे, इंटरसेशन करीचे. बळादी खातीर मगच्या भावांनी इंटरसेशन करचे. उगडापणाचो ग्रंथ 20 अध्याय 20 वाक्या. Revelation chapter 21 verse 27. सर्गींच्या राजा भितर बस्त जाल्ले कितेंच प्रवेश जावचे ना. सर्गींच्या राजा भितर बस्त जाल्ले खंयचंत ताचे भितर प्रवेश जावचे ना. फडकिऱ्यांक वा खोटेपण आदरतल्यांक तातूंत भितर प्रवेशच आसचो ना. कोणाक प्रवेश आसचो ना. जांची नावां शेळये असलेल्या जियेतल्याच्या पुस्तकार नाथ बरोवन आसात ती मात्र भितर सरतली. देखून आज आमी पळयचे, आज म्हजें नांव सर्गींच्या राजान त्या पुस्तकान बरोवन आसा गी. आमकां आमी परीक्षा करीचे. वेळ आमकां चड बिजी ना. आमी आतां कोरोना व्हायरस पुरो आमी बिजी ना. खंयच्या रिती आमी फ्री आसा. एक अर्ध घंटाचे विशय समीक्षा चलयचे. तुमी तुमचेच खातीर एक पटी मागचे. आराम खातीर मस्त आमी मागता, तुमचेच खातीर मागा. दाखोवन दी समी जेजू म्हजें नांव त्या जिविताच्या पट्टेर आसा गे. आसा जाल्यार तुमी भागी मगच्या भावा आनी भयणी. ते आसा जाल्यार आव्हान तुमी भागी. ना जाल्यार आमचे म्हजे तोलो आनी तुमचे तोलो निर्भागी दुसरो आसचो ना. मगच्या दुसरो आसचो ना. कित्याक देवा कडच्यान आसून आमी होगडायता एक पटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थेसलोनिका बरयलें पत्र, दुसरें पत्र 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. थेसलोनिके दुसरें पत्र 1 अध्याय 8 आणि 9 वाक्या. पळय कोण पुरो आमकडे जे खेस्ती केला तो वळ देवाक वळखून घेनातले कोण पुरो आसात पळय. आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे सुवार्तेक खाल जायनातलेल्यांक तो शिक्षा लायतलो. देवाचें उतर आयकून सुलभ न्ही. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या उतराक परका जिवंक आमी प्रयत्न करीचे. ह्या कानान आयकून ह्या कान सडल्यार पळय काल जातले तो ताका शिक्षा लायतलो. देवाचें उतर सांगतले अळलेले मनशां प्रकार आमी देवाचें उतर परगट केलें तुमी आयकलां जाल्यार कित्याक तुमी तशें जिवणात गी म्हणून आमकां गुन्यांवकार करतलो न्ही. आमी कितल्यो रेत्र्यो केल्या, कितली मागणी केल्या, कितलें आराधन केल्या. हर एक आयतार आमी सर्मांव आयकता, बुराक आयता, कितले ऑनलायन आज मागणी आयकता, खंयचे दिवायना ताच्या पुरो जायते मागणी आयकता. जाल्यार जर आमच्या जिवितांत आमचें परिवर्तन ना बदलावन जाल्यार त्या मनशाक शिक्षा लायतलो म्हणटा. आनी दुसरे काल करतलो पळय सोम्याच्या मुखामळांत हांव आनी ताच्या पदवेंत आमकां एंट्री आसा. ताच्या महिमेक आमकां त्या पदवेंत त्या महिमेत हांव पयस सरन सासनाच्या ख्यास्तीक ती सर संपडतली. आज आमी पळयचे हांवें एकल्यान बचाव जाल्यार पावना. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांनी बचाव जायचे. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांनी बचाव जायचे. देखून आमी प्रयत्न करीचे. देखून थोडो वेळ मागण्यांत करसीचे कुटुंबा खातीर मागचे.
तू मात्र बचाव जाल्यार पावना, तुझे कुटुंब मात्र, तुझे बायल भुरगीं मात्र बचाव जाल्यार पावना, तुझे भाऊ भयणी, तुझे सर्व कुटुंबाचे हर एक सांदे तुमचे हर एकले बचाव जायचे मगच्या पण तें प्रयत्न आमी करीत. एटलिस्ट दुसऱ्यांक बचाव करना, आमच्याच कुटुंबांक तरी बचाव करचे. दिमगेर पडून एक मागणें केल्यार खंडीत आमचे कुटुंब बचाव जाता, खंडीत बचाव जाता. देखून हे प्रयत्न आमी साष्टांग नमस्कार करून त्या देवाक आराधन करून असले संगती आमी देवा मुखार दवरीचे मगच्या भाव आनी भयणी. आणि निमा अशें सांगता जॉन चॅप्टर 3 वर्स 36 जोहानचो वांजेल 3रो अध्याय 30 आनी 6 वाक्या. जो कोण पुताक सत म्हणता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. जो कोण जेजूक सत म्हणता आणि त्या उतरा प्रमाणे जियेता ताका मात्र सासणीक जिवीत मेळटा. जेजूक खाली पाती येल्यार पावना, जेजूक मस्तू जण पाती येतात, सगळो लोक जेजूक पाती येता, मस्तू जण आमचे. पूण जेजूच्या उतरा प्रकार जियेतले कितले जण आसात. जेजूक सत म्हटल्यार जिवीत मेळटा, थोडे पडी अशें घडता. मागीर जो कोण पुताक खाल जायना म्हळ्यार जेजूक खाल जायना, ताच्या उतरांक खाल जायना, तो सासणीक जिवीत देखसो ना. तो सासणीक जिवीत देखसो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध तो मागून घेतलो म्हणटा. देवाचो क्रोध हाडता तो ताचेर पडटा, कुटुंबाचेर पडटा न्ही. आज कितली कुटुंबाच्या बॉन्डेजीस आसात, आज कितली कुटुंबाच्या प्रॉब्लेमांनी आसात, तांकां सुटका दिवची कोणे. आज मगच्या भवानी हांवें आनी तुवें एक जाल्यार हल्या कुटुंबाक आमी बचाव करयत मगच्या भवानी भयणी. कोण एमकडच्या दिशेन आसात गी म्हणून आज आमी परीक्षा करची भारी गरजेची. जेन्ना अब्राम आनी प्रत्येक जावन त्या सोदोम आनी गोमोरांतल्यान भायर येता आसतना तांणी देवा कडेन कितलो संवाद केलो, देवा कडेन कितलें इंटरसेशन केलें. एक 5 जण आसल्यार तितले जणी ताका मेळ्ळे. सगळ्यांची लिस्ट केली ताणें, कुटुंबाची लिस्ट केली आनी एक लिस्ट करून तांचे उतार हो ना कट लास्टाक मेळ्ळी कोण? खाली अब्राम आनी सारा. आनी ताचे उपरांत कोण मेळ्ळे? तसो कझन भाव मात्र मेळ्ळे. तितली मात्र कुटुंबां मेळ्ळी. पूण सोदोम आनी गोमोर बचाव करूंक जालो ना ताच्यान. कित्याक थंय लोक नातुरलो देवा. पर आमी आज इतलीं जाणां एक कुटुंबान एकलो तरी देवा कडेन संपूर्ण तरान येवन देवा कडेन मागता जाल्यार खंडीत ते कुटुंब ताच्या खातीर देव बचाव करता, तांकां परिवर्तन करता, खंयच्या रितीन मनी तांकां परिवर्तन करता. मग भावान भयणी देखून उगडपणाचो ग्रंथ 20 अध्याय 15 वाक्या, रेव्हलेशन चॅप्टर 20 वर्स 15 अशें आमकां सांगता. जांची नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत नात तांकां खाण ह्या उज्याच्या सारोवरांत उडयली. सेकंड कमिंग क्रायस्ट दुसरे फावटी जेजू येताना घडतले. देखून आमी तयार रावया. जांची नांवां जिविताच्या पट्ट्यांत नात, जिविताच्या पुस्तकांत नांक, तांकां खाण त्या उज्याच्या सारोवरांत उडयली म्हणटा पवित्र पुस्तक. जर आज म्हजें आनी तुजें नांव त्या जेजूच्या जिविताच्या पट्टेर ना जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जियोन कितें फायदो? ह्या संवसाराक येवन खामावन आनी कालें करून आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबा पासून कितें फायदो? सगळें कर्ण जाल्यार फाल्यां दिसा आमी मरण पावन जर आमचो आत्मो नाश करता जाल्यार आमी ह्या संवसाराक येवन कितें फायदो? तो जेजू कितलो रडचो ना न्ही. आज म्हजो आनी तुजो आत्मो नाश जावचो पळयतना जेजूक दुख येना न्ही. कित्याक म्हज्या आनी तुज्या आत्म्या खातीर ताणें कश्ट सोसुना न्ही. ताणें हर एक कश्ट ताच्या जिवितांत सोसुना न्ही. आज कोणाक उडास आसा जेजूचे कश्ट? कोणाक उडास आसा जेजूचे साक्रिफीस? आज आमच्या मजेन जियेता आमी ह्या संवसारांत. हें चिंतून पळोवची गरज आसा. लुकाचो वांजेल सांगता 13 अध्याय 5 वाक्य. लूक चॅप्टर 13 वर्स 5. बिलकुल नाही. हांव तुमकां सांगता पाताक रोडोन तुमची जिणी बदलल्या खरीत तुम्ही समेस्त तांचे बरेच नाश जातल्यात. तांचे बरेच नाश जातात. सिलोवान तोर कसून 18 जण मेले म्हणटा आनी तेके पातकी म्हूण चिंतालो लोक. ते पातकीनी जेजू तांकां सांगता तेय पातकी जावयात जर तुमी तुमची जिणी परिवर्तन करना जाल्यार, पाताक रोडोन तुमची जिणी बदलिना जाल्यार तुमी तांचे बरेच नाश जातल्यात म्हणून. खंडीत जावन आज आमकां आमच्या चिन्ना गेल्लो इट घालचो बरो. रोमकारां बरयल्लें पत्र सांगता 8 अध्याय 13 वाक्या, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 13. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे कुडीच्यो ओडण्यो तुमी फुलफील करूंक येतात जाल्यार जियेतात जाल्यार तुमी मरतल्यात म्हळ्यार हे मरण न्ही, सस्नीक मरणा विशीं जेजू उलयता. पूण
पूण आत्म्यावरवीं तुम्ही आत्म्यावरवीं पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तुम्ही जळटा जाल्यार तुमच्या रक्तमांसाच्या तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या खोट्या करण्याचो तुम्ही नाश करशात नाश करशात जाल्यार तुम्ही तुम्ही जियेतल्यात. जियेतल्यात 2 उजे हांवें सांगले सुरू तो आत्म्याच्या उज्यान आमी जळटा जाल्यार एमकडचो उजो आमकां लागचो ना थंय आमकां वचोंक जावचें ना जर आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत आमी जळना जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमी ते मागलेले जायना जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या उज्यान बसून आमी जेजूची संपूर्ण मोग ताचे थंय एकवटीत आमी जायना जाल्यार आमी कितें जातलें हांव 2 पीटर पेद्रूचें 2 पत्र 2 अध्याय वाक्य 3 सांगता 2 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 3 स्ವಂತ ಆದಾಯचे आशेन संत आदायाच्या आशेन फोटकिर्या वा काल्पनिक काणी फोटकिऱ्या काल्पनिक काणयांनी तुमकां ते फटयतले तुमकां ते फटयतले जायते जण आतांत आयल्यात फटोवचे जायते आसात संवसारांत फटयतले जायते आसात तुमकां जायत्यांची वळख आसूंक पुरो तांच्या फाटल्यान धांवनाका म्हूण सांगता जायत्या काळा आदी तांचेर तांचे उसारलेले ख्यास्तीचे फैसल तांचे वयर बेजले शिवाय रावचे ना मगच्या भावा आनी भयणी जावचे ना आनी करन्स ते फैसल तांचे वयर भेसोंक दीस आनी रात आयते आसात दीस आनी रात तांचेर ख्यास्तीचे फर्मान हाडूंक आयते आसात जे कोण फटकिरे आसात फटकिरे प्रवाद करतात फटकिरे तुमकां देवाचे उतरा प्रकार परगट करतात आनी कालें करतात पूण तुमकां पवित्र सभेत हाडून आनी जेजूच्या एकवटात हाडून कोण भायर वतात आनी कितें करतात असले संगती आमच्या मतीन दरीचे 8वें वचन सांगतात अंदर 8वें वाक्य 2 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 8 तांचे मध्ये जीवन असताना तांच्या कोट्यो करण्यो पळोवन आनी आयकून ताच्या नाजूक आत्म्या आमचे भितर एक नाजूक आत्मा आसा आमी खोटेपण करतना आमी पाता करतना आमचे भितर असलो नाजूक आत्मो दिसान दीस कळवळे भोगता मगच्या भाव आनी भयणी तुझे भितरी देवान घाल्लो आत्मा आसा म्हजे भितरी देवान घाल्लो आत्मा आसा जेन्ना हांव पाता करता जेन्ना हांव वायट करता ह्या संवसाराच्या नदरेन बरें दिसता म्हूण करता पूण देवाच्या नदरेन ते खोटेपण जावंक पुरो ते दाळा तुजे भितर आसलो आत्मो म्हजे ते आसलो आत्मो नाजूक आत्मो दिसान दीस खळवळे भोगता एकलो पियोनाच्या आशेन पियोनाक पळोवन जर आपले कुटाम पाड करी जाल्यार तो आत्मो नासाच्या वाटेर आसा जाल्यार ताचे थंय असलो देवान घाल्लो आत्मो तो नाजूक आत्मो खळवळे भोगता ह्या मनशाच्या भितर हांव कित्याक आयलो म्हूण चिंता ह्या मनशाच्या भितर कित्याक म्हाका देवान घालो तुम्ही सुरता तो आत्मो कित्याक एक दीस त्यात खोटेपणान तो जिये जाल्यार तो आत्मो नासाक येता त्या आत्म्याक बरें कळीत आसा कित्याक देवात हांव आयिल्लो आत्मो तो म्हजे ते आनी तुजे ते आसा आमकां मात्र आमी नाश करचे न्ही बगार देवात हांव आयिल्लो आत्मो तो नाजूक आत्मो तुजे भितर आनी म्हजे भितर आसा हो बावतिस्मा मारिपात म्हाका आनी तुका मेळ्ळा ख्रिस्मांत हांव म्हाका आनी तुका रिन्यूवल जाला तर हो आत्म्याची गत कळ्ळे कीर्तनाचो ग्रंथ सांगता 84:10 कीर्तन साम्स 84 चॅप्टर 10 अशें सांगता चॅप्टर 84 वर्स 10 पळया तुझ्या अंगणांत काडचो एक दीस देवाच्या अंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडचो 1000 दिसांप्रास चड बरो नसत्याच्या थांबांनी खोटेपणाच्या जिवितांत जिवच्या बदलाक म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबे रावचे बरें म्हणटा देवाच्या हुंबरा कडेन उबे रावचे बरें म्हणटा तर आमी खंय आसाव आज आमी उबे आसाव की देवाच्या उमरा मुखार या खोटेपणाच्या संवसारांत आमी आसून त्याच्या ओडण्याक लागून आमी तशें जियेताव गी आमचें जिवीत कशें आसा एक परीक्षा करची वेळ घडी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयल्या मगच्या भावा आनी भयणी चिंतून पळया आयचे हे देवाचें उतर माथेवाचो बांजेल सांगता 13 अध्याय 40 आनी 9 आनी 50 वाक्य मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 49 अँड वर्स 50 हे परी घडतले संसाराच्या हे परी घडतले संसाराच्या अंतकालार देवदूत वेतले आणि खोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे कर्ण उज्याच्या आख्यांत उडयतले थंय जातलो विळाप आनी दांत किरलो न्ही थंय जातो पळया देवदूत येतले निमाण्या त्या दिसा हो संसार आखेर जावच्या टायमार जेन्ना तुझे आनी म्हजें मरण जाता तुझे आनी म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत आखेर जाता देवदूत येतले आमकां खोट्यातावन मेकळे करतले आनी बरे आसल्यार सर्गींच्या राजाक व्हरतले खोटे आसल्यांक
उजाच्या गंधकांत उडयतले म्हणटा आख्यांत उडयतले थंय जातले विळाप आनी धांद किरलोली. कीर्तन ग्रंथ 11 अध्याय 6 वाक्य सांगता. कीर्तन चॅप्टर 11:6 सांगता. देवाचे उतर सांगता पळया नसत्या मनशांचेर जळत्या इंगडे असो आणि गंध कसो पावस तो वथू पळया धगधगीत वारें ताचे नशीब जावं दी. पळया पातकी मनशा खातीर कीर्तनाच्या ग्रंथांत दावीद राय सांगता नसत्या मनशाचेर जळत्या इंगळे असो आनी गंध कसो पावस तो वथून दी. धगधगीत वारें तांचे नसीब जावं दी. आमचे नसीब जावचे नाका मगच्या भावानी बहिणी. जे आदले पटींत आमच्या आश्रमांत एकलो भाऊ सेवा दिवंक म्हणून आयलो. सेवा दिवंक आयलो आनी थोडे दीस सेवा गेल्या उपरांत सकाळी ते कितें तो काम करतालो उन उदक ताच्या पांयांक पडलें आनी म्हाका फोन आयले. धांवलो एम्बुलन्स काण घेवन ताका व्हेले हॉस्पिटलाक गेले पुरा केले ट्रिटमेंट केले आनी तो मागण्याचो मनीस बरो मागण्यांत आसलो. तो म्हणटा एक उदक पडल्यार तो इतलो उजो म्हाका सोसूंक जायना. हेमकोणाचो उजो कसो आसत ब्रदर म्हणालो. ताका अनुभव जालो पळया हेमकोणाचो उजो कसो आसत. उदक पडल्यानंतर ताका सोसूंक जालना. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत मस्तपटी आमकां खंय तरी उजो लागला जावंक पुरो या खंय म्हणी आमकां ऊन लागला जावंक पुरो तो उजो सोसूंक जायना. जर इतलेशें ऊन लागतना आमकां खातीर फोड येतात आनी सोसूंक जायना जाल्यार हेमकोणाचो उजो कसो आसात म्हणून चिंतीच्या मगच्या भावा आनी भयणी. देखून त्या हेमकोणाच्या उज्या सरसीन आमी वेचे नाका. देवाच्या उज्या सरसीन या. तो जावन आसा पवित्र आत्मो दैवीक सगत. लुकास एवांजेल सांगता 16 अध्याय 20 आनी 6 वाक्या. लूक चॅप्टर 16:26 देवाचे उतर सांगता. याशिवाय आमच्या आणि तुमच्या मध्ये ओडी एक कंदक असा. पळया एक ग्रस्त मनीस आणि लाजर हाचे विशयान जेजू सांगता हांगा. यावरवी हांगा तावन तुमचे कुशीन वसोंक कोणाक साथ दिना. तोतीच जाल्यार ताच्यान वसोंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीत हांव आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना. सर्गाक आनी हेमकोणाक कनेक्शन हांगा तावन थंय वसोंक जायना थंय तावन हांगा वसोंक जायना. देखून आमची मरणाची घडी पळय त्या दाळाक आमचे जजमेंट जाता. देखून आमी सगळे चिंतून पळयजे आज म्हजें जिवीत कशें आसा. आमी आमच्या जिविताक एक आरसो दाखया. आमचे स्वरूप कळटा थंय आमी कशें आसा विणून जिसू कडेन मागया. पवित्र आत्म्यान मागया. कितें खंय म्हणी गुपीत पातकां आनी केले लिपोवन दवरले. सैतान ही कामां करतात. ती गुपीत पातकां भितर लिपोवन दवरता आनी ताका कॅप्चर करूंक पळयता तुका. देखून असली संगती आसा जाल्यार हाचेतान भायर येवचें बारीक गरजेचें म्हूण सांगता. देखून मगच्या भावा आनी भयणी सर्गीक गेल्या उपरांत आमकां हेमकोणा वचोंक जायना. हेमकोणा गेल्या उपरांत सर्गी वचोंक जायना. हें जजमेंट जाल्या उपरांत खंयचेय मागणें चलना. देखून चिंतया आमी चिंतया. देखून थंय हांगा सीद जेजू सांगता आमकां. जेजू तुमी वाचा. तुमी लुकास एवांजेल 16 अध्याय संपूर्ण एक दीस वाचा. बऱ्यांकन वाचा. थंय सगळे विवरण दिला. सर्ग कसो आसा हेमकोण कशें आसा गी म्हणून. लुकास एवांजेल आमकां सांगता 16 अध्याय 20 आनी 3 20 आनी 4 वाक्या. लूक चॅप्टर 16:23 and 24. पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना त्याने आपले डोळे उभारले आणि पयस अब्रामाक आणि त्याच्या कुशीन बसून असल्या त्या लाजराक त्याने देखलो. आणि त्याने बोब मारन म्हळें अब्राम बापा म्हजी बीर मोत चिंत. हांगा या उज्यांच्या अख्ख्यांत हांव वळवळता. लाजरान आपल्या बोटांची एक थेंब मेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका धाड म्हणटा. कोण ताचे मागणें आयकता. जाता गी अब्राम म्हणटा थंय हांगा थंय वचोंक जायना. थंय हांगा वचोंक जायना. गांवांत प्रवाद आसा संवसारांत प्रवाद ते तांचे आयको म्हणटा. जर आज देवाचें उतरच आमकां आयकोंक नाका जाल्यार कितलोसो लोक आसा मगच्या भावा आनी भयणी. तर आमी मागजे तांचे खातीर. एझेकिएल चॅप्टर 26:20 सांगता. एझेकिएल प्रवादीचें पुस्तक 20 आनी 6 अध्याय 20 वाक्य. हांव तुका पाताळान देवल्यान तांचेशी पुरातन काळाच्या लोकांशी सकला लोटून घालतलो. हांव तुका पाताळाय देवल्यांत तांचे समेत धरणी पंदल्या संवसारांत सत्नाच्या विबाडाक वस्ती करूंक लायतलो. अशें जियेतल्या देशांत तुजो जागो घेवंक तुज्यान परतीन केदींच येवंक जावचें ना.
एक पटी ही आमकां जर शिक्षा मेळ्ळी तर आमकां परत कितेंय रिक्वेस्ट करूंक आमकां साध्य ना. देखून कितें आसा आमी जीव आसतना गरजे, मेल्या उपरांत कांय फायदो ना, कांय कर. देखून समाधींतलो भायर येवचो वेळ आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी. आज आमी त्या समाधींतले म्हळ्यार कश्टांत समाधींत आसा जाल्यार तूं ताचेतान भायर येवंक पेसार कर. जेजू कडेन माग. जर चलवणेच्या फोंडांत आसा जाल्यार ताचेतान भायर येवंक माग. जेजू हंकाराच्या फोंडांत आसा जाल्यार जेजू कडेन माग, ताचे कडेन भायर येवंक पेसाड. तुजे कितें आस्त बदीक आसा, तुजे संवसारीक कितें ग्रेस्त काय काणून बसताय जाल्यार आज त्या फोंडांतलो भायर येवंक प्रयत्न कर. ती ग्रेस्त काय ती कितें बऱ्याक उपयोग करूंक देव आशिर्वादीत करता. देखून सगळ्या वायटांतून वायट सवयाच्या फोंडांत तूं आसाय जाल्यार, पियोण्यान तूं आसाय जाल्यार, वायट सवयान बिडी सिगरेट थंबाकून तूं आसाय जाल्यार, या सेक्शुअल डिझायर्सान तूं आसाय जाल्यार, या व्यभिचाराच्या फातकान तूं आसाय जाल्यार, तुज्या लग्न जिवितांत या दुसरो दादलो तुज्या जिवितांत आयलाय जाल्यार आज त्या फोंडांतलो भायर येवंक प्रयत्न कर मोगाच्या भाव आनी भयणी. त्या दळा मात्र आमकां सस्नाचें जिवीत आसा, त्या दळा मात्र आमकां त्या सर्गींचे रास आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून वायट सवयेंत आसो न्हू आमी मरण पावचे न्हय, नाबोगसाणे आसो न्ही आमी मरण पावचे न्हय. देखून समाधींतलो गणन पुस्तक सांगता, नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स 16 chapter 16 verse 32 and 33. तांणी ही उतरां उलोवन जाल्ली मात्र आनी आपले तांच्या पांयां पंदल्या धरण उक्ती जाली. पळय प्रवादी पुरा नाका जाल्ले काम करतले. जेन्ना सरस्पर देवाचो राग पेटलो तांणी उबे रावल्या कडेन धरण उक्ती जाली म्हणटा पवित्र गणन पुस्तकांत. आनी उक्ती जाली, पृथ्वेन आपले थोंड उक्ते केले आनी तांकां गिळून सोडले. तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक सगळ्या त्या खोटेपणाच्या सर्पान म्हळ्यार मनशाक आनी तेच परी सगळी तांची संपत्ती सयत सगळी नाश जाली म्हणटा. देखून माथेवाचो वांजेल सांगता 20 आणि 3 अध्याय 15वें वाक्य, मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 15. हाय तुमकां शास्त्रांनो आणि फरिसेवांनो, कपाट्यानो, एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आणि गांव म्हणून अर्ध संसार तुम्ही मोडतात आणि एकलो मेळटच तुमचे प्रास दोड्यान ताका एमकोण्याचे शिक्षेक पात्र करतात. देवाचे उतर सांगता, हाय तुमकां शास्त्रांनो, फरिसेवांनो, कपटी, तुम्ही सर्गीच्या राजाचे दार मनशाक तुम्ही मुखामुखी दमतात. तुम्ही जावन भितर रिगनात, या रिगोंक सोदल्यार तुमच्यान सोडिनात. एकच एक शीस करच्या खातीर दर्यो आनी गांव अर्ध संसार तुम्ही मोडतात आनी एकलो मेळटच तुमचे प्रास दोड्यान तांकां यमकोडाच्या शिक्षेक पात्र करतात. देखून आमी 2 Peter chapter 2 verse 4 and 5 निमाणी उतरां आज पेद्रूचें दुसरें पत्र 2रो अध्याय 4 आनी 5वें वाक्य. देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडूंक ना. उडास दवरा, आमकां मात्र न्ही, देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडूंक ना. तांकां ताणें पाताळाक धडले. जडतसो दीस पर्यंत खलक्या भुंयरांनी तांकां बंदोबस्तेर दवरून प्राचीन संवसारांत ती भगवंत जिनी परगट करतल्या नोयेक आनी हेर 7 जाणांक मात्र ताणें बचाव केलें. देवाक मानिनातल्या त्या संवसारांत ताणें माफ केले, बगार बुर्तुगल दंड माफ केले ना. पळया, संवसाराक ताणें माफ केले ना, बगार बुर्तुगल दंड तांचो नाश केलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवदूतांक जर शिक्षा लायल्या जाल्यार देवान म्हजी आनी तुजी गत केली. देवदूतांक सोडूं ना. सर्गीच्या राजांत आसल्या देवदूतांक सोडूं ना. हे पुराय येता आसतना म्हाका एक विल्पिराचे पद म्हाका उडास येता आनी तें पद जावन आसा अशें. एक दीस संजेच्या वेळार हांव रस्त्यार चलतालो, मुखल्यान आयलेले कार म्हाका लागले, धडल करून पडलो. रक्ताचे वळ जाले, जीव म्हजो सरलो, आत्मा उबोन रावलो. नितीदारा पद्देक कोर्तेच्या बागलार जडतेक भो रावलो. थंय वयर वयल्या कोर्तीन तो देव बाप जडतेक बसलो. आयली म्हजी सर्ती, म्हज्या पातकांचो बोरो तुकलो. संवसारी कोर्तींत वकिलाक दर्येत पूण थंय अवकाश नातलो. चेडवाक कंडलेल्या पातकाक म्हज्या म्हाका एमकोंडाक लोटलो. एमकोंड सायबा, एमकोंड हे म्हाका वर्णूक कळना. थंयसर आसलेले वळखीचे जायते नांवां सांगचो ना. संवसार आसतना चिंताव सायबा, खंडीत यमकोंड ना. आनी यमकोंड पावसतना बसतेल्या आमी लांकुडून आसतना. पळय, विल्पिराबिंबस्त्या दाळाक पद बरयलें 20 वर्सां पयलेंचें, पूण ताका देवान रिव्हलेशन दिल्लें आसतलें पद बरोवंक.
आज उतर आम्ही ऐकलंय अशांतासा आमचे भाव आमची बहिणी आमची आवय आमची बापूय आमचे भुरगीं जर आमकां सुरक्षीत तांकां राखूंक जर आमकां जायना जाल्यार तर कितें फायदो ह्या संवसारांत येवन देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी तुमी इतले जाणां आज ह्या मागण्यान जॉयन जाल्या जाल्यार तुमच्या कुटुंबा खातीर सदांनीत दिंबेर पडून मागा हर एक आत्मो बाचाव जावं दी हर एक आत्मो सोम्याक पळोवंक सोपोवन दी मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून आज पवित्रात्म्याच्या उज्यान आमी जळया हेम कोणाच्या उज्याक आमी वेचे नाका तातूं जळचे नाका देखून हर एकले आमी मागया हर एक आमच्या कुटुंबा खातीर मागया त्या संवसारांत कितलो बी लोक नासाच्या वाटेर आसा तांचे खातीर मागया आनी खंडीत जावन हर एक आत्मे बाचाव करचें काम मागण्यांत आज आमी सुरू करया मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून हर एक मागणे सोम्याक समर्पण आमचेंत जिवीत समर्पण करून आज आमच्यात जिविताक एक अर्थ आसा आमच्या जिविताक एक उद्देश आसा आमच्या जिवितांत एक आपोवणें आसा देवाचे आनी ते देवाचे आपोवणें आसा हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत जियोन आनी आयज संवसाराच्या अकरेच्या दिसा आमच्या जिवितांत अकरेचो दीस तो सोम्या सांगाता जियोंक फुडें सरूंक जाय मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून आमी एमकोडाच्या केस्तीक सलाम करया आनी सर्गींच्या राजात आमी आधार दिवन रावया आनी वळखया जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी आमचो सोडवणदार आनी सोमी म्हणा देखून ह्या वेळार खरी एकली आमकां आमी समर्पण करून दिवया आनी देवाची सकत देवाची काकुळत ह्या वेळार विशेष तरेन आमी मागया मोगाच्या भाव आनी भयणी हालेलुया 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 वी रेकर जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड आई वर्शिप Jesus, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise you, Jesus, worship you, Lord, hallelujah. Worship you, Lord, Jesus. हरी एक सुमिया जेजू हरी एकल्याचे नाव आज जिविताच्या पाट्यार तो बरोवन दवर सुमिया जेजू कोणून ती एकल्याक आमच्या कुटुंबाच्या सण्याक नास सांग सोडी नाका सुमिया जेजू आयचे दिसा आमी मागता जी कोण आमच्या कडेन कणक जाल्ली आसात हरी एकल्यां खातीर आमी मागता तांचे कुटुंबा बचाव कर तांचे जिवीत बचाव कर जेजू तांचे आत्मे पवित्र कर तांचे नितळ कर जिणी सुमिया जेजू वाईटाचे शक्ती तांकां रेवडून घाल्ल्यो संसाराचे आशा आकांक्षा सगळे रेवडून घाल्ल्यो तुझ्या उतराक विरोध असले सगळे ते तांच्या जिवितांतले तांच्या कुटुंबांतले तांच्या घरांतले सगळे हुटून काड सुमिया जेजू दैविक सकत तांकां ते दिव मोगळा जेजू गुरेर करा जीसस 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 हालेलुया 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 चंद्रबर खरबल रखल वरादा चंद्रबर करबल रखल वरादा द माइटी नोडिंग ऑफ द होली स्पिरिट आमेन गुरेर का दगद चंद्रबर खरबल रखल वरादा माइटी नोडिंग ऑफ द होली स्पिरिट गुरेर दगद चंद्रबर करबल रखल जीसस 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 थँक यू लॉर्ड मागे आम्ही सगळ्या कुटुंबाच्या संदेश उडास काढा तुमच्या हर एक कुटुंबात कोण पुरा वाईट सवय असा उडास काढा मोगाच्या भाव आणि बहिणी कोण सगळे फाटकां तांचो उडास काढा कोण सगळे नामक्षण आसा तांचो उडास काढा हांचे खातीर दैविक सकत मागा जेजूची खाकुळत मागा तुमच्या हर एका कुटुंबाचे लोक तुमच्या कुटुंबाचे सगळे बाचाव जावन दित ह्या वेळार उऱ्या रेखारेखा चंद्रबर करबल रोखल येशुआ 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 Yeshua, 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 Yeshua. यीशुआ मेरे जीवन को तू सजा 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 यीशुआ Yeshua rakandala bariat ko thala bara 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 bara
येशुआ 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 लाखंडला बाबा बाबा worship you Lord येशुआ 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 आराधना येशुआ आराधना येशुआ आराधना येशुआ आराधना येशुआ Jesus 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 Yeshua Yeshua आमचे नाव तुझ्या जीविताच्या भूतार्थ भरून दोर आज तुझे जे कोणाचे भूतार भरून दोरला ते बिलकुल तू माझून काढी नका सोमिया हर एकल्याचे नाव आज जीविताच्या पट्टेर तू भरून दोर सोमिया जेजू तुझ्या वैभवांत आमकां भितर काणगे तुझ्या महिमेंत आमकां भितर काणगे तुझे सांगता जेजू तुजो अनुभव करूंक आमकां कृपा दी जेजू ह्या वेळार तुका आराधना करून तुजी महिमा करून आमी फरकट करूंक आमकां कृपाचे आदार दी जेजू हर एकल्या थंय तुझ्या पवित्रात्मा उसो पेटय सोमिया जेजू जेजू हर एक एमकडे उसो आमचे ते येवसो तो फलवय सोमिया जेजू आणि तुझो आत्मिक उजो पवित्रात्मा उजो आमचे ते पेटय सोमिया जेजू वाईटाचे सत्य सगळे पाडाव जाऊन द्या उचाच्या धगीन सगळे मेल्ट जावन सोंदी वाईटाचे सत्य हर एक आमचे समस्या हर एक सोमिया जेजू आमचे ते असलेलो गर्व अहंकार आणि किती वरपण सोमिया जेजू सलवणी निराशपण कष्ट पिडा शिडा आणि सगळे ऋणाचे भार सगळे आमचे तान पैसे सोंदी त्या फणतान आमकां भायर काड जेजू या निराशपणांत भायर काड जेजू हर एका फणतान आमकां भायर काड आणि जिविताच्या वाटेर तूं आमकां चलय जिविताच्या पट्ट्यार आमचें नाव बरोवन दवर जेजू आणि केदीच आमकां आमचें नाव तुज्या पट्ट्यार माजवण काडी नाका जेजू जेजू तुका विधेय जावन चलोवंक आमकां कृपा दी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी जेजू सोमिया जेजू आशिर्वादीत कर आमकां आमचें कुटुंब आशिर्वादीत कर जेजू आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर जेजू आमच्या सहसंबराक आशिर्वादीत कर जेजू आमच्या फिरगतीच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वादीत कर जेजू आमच्या देशाचे आशिर्वादीत कर जेजू हर एकल्याक तूं आमकां आशिर्वादीत कर जेजू मागता जेजू आशिर्वाद पडो दी तुजे अब्रामाक दिले इसाकाक दिले जाकोबाक दिले आशिर्वाद हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर ह्या वेळार पडो दी सोमिया जेजू आणि तांचो आशिर्वाद आमचे ते सदांकाल रावो दी म्हणून मागता जेजू आमेन 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 हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mighty God. Hallelujah. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा म्हाका तुमी अटेंड जाल्यार तुमी सांग आनी आमी तुमचे खातीर निरंतरी मागता तुमचे कितें मॅसेज जाल्यार आमकां वॉट्सॅपार धाडून दियात कितें साक्ष आसल्यार ते धाडून दिया आनी कितें तुमकां कितेंय हें उतारा आज बरें बगलें जाल्यार तुमकां लायक जाल्यार लायक करा आनी हाचे कमेंट्स घाला तुमी आनी अशें आमी मुखल्या दिसांनी आनीक सरांनी सांगता मेळोवन आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या सगळ्या संवसारा खातीर आमी सांगता मागया आनी देवाचे उतार जाता तितले तुमी परगट करा हेरांक शेअर करा उतार हेरांकी मेळोवन दी हर एक आत्मे बाचाव जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा आनी तुमी आमचे खातीर मागता आसतना खंडीत तुमचे खातीर आमी सदांच इंटरसेशन करता आमचें इंटरसेशन सदांच तुमचे खातीर मागता देखून सोमेश सांग तुमकां देव बरें करूं आनी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी आमी तुमकां सांगता आमी मेळया आनी परत आमचे सगळे समस्या जेजूक सांगया जेजू खंडीत आमकां बरें करतलो म्हणून सगळ्यांक आमकां पॉझिटीव चिंतया मुगाच्या भावांनी तुमकां सोमेश सांग देव बरें करूं देव बरी रात दिवन तुमकां गुड नायट